नमस्कार. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान घडोवन हाडिल्ल्या रानभाजी महोत्सवाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा आमकां गोंयकारांक नुस्त्या बगर जेवणाची उणी वचना, पूण आमच्या सदच्या जेवणात भाजी ही तितलीच महत्वाची. आनी रानभाजी म्हळी जाल्यार ती फक्त आमकां पावसाळ्यांत दिसून येता. आतां रानभाज्यो म्हळ्यार कितें? तायकिळो, किल्ल, मागीर कुड्डुकेची भाजी अश्यो साबार भाज्यो आसात, पूण हातूंतल्योच कांय भाज्यो अश्यो आसात ज्यो आमकां खबर ना आनी त्यो गांवगिऱ्या वाठारांत जाता. हाकाच लागून आज गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान एक खासा हो महोत्सव घडोवन हाडला. म्हणजेच ह्यो भाज्यो कश्यो तयार करतात हे विशीं एक प्रशिक्षण दिवपा खातीर आमचे कडेन खासा खोतीगांवच्यान बायलां आयिल्लीं आसात. तांणी आमकां ह्या भाज्यां विशीं खासा प्रशिक्षणूय दिल्लें आसा. तर ह्यो भाज्यो कश्यो करतात ते आमी तांच्याच कडल्यान जाणून घेवया. माझे नाव संगीता वेळीप. हांव खोतीगांवसान आयलां आनी आमची ग्रुपाचें नांव आसा आदिवासी महिला मंच. आनी आमी आतां एक 3-4 वर्सां जालीं हांव येता कंटिन्यू आनी आमी वेगवेगळी भाजी हाडटा. आनी गेल्या त्या वर्सा आमी हांगा लोकोत्सव पणजे 10 दीस रावल्लीं आनीक खुबशे अशे लोक वळखता आमकां. आनीक आतां कितें जालां खूब लोक वळखता आनी भाज्या वेगवेगळ्यो हाडटा पळय ती लोक घेतात आनी आमकां कॉन्टेक्ट करता भाजी हाड बी म्हणून अशी वेगवेगळी. आनी जी आमची रानां जाता पळय ती तेन्या भाजी, ताकळो, मोर तेन्याची आसा, एक पानाची आसा, पाती भाजी आसा, कांद्या भाजी आसा, अश्यो खूब तरांची भाजी आसा. ती आमी ह्याच टायमार मेळटा आनी आमी ह्याच टायमाचेर एक प्रोग्राम करता हांगा आनी आमी ती हाडून हांगा लोकांक शिजोवन दाखयता. बॉयल घालनासतगीर आनीक मसालो घालनासतगीर ती कशी शिजोवप ती ह्या लोकां मेरेन आमकां दाखोवपाक हांगा हाडून विजीट करता. मागीर नांव चंद्रिमा चंद्रगांवकर. कशें दिसलें तुमकां ह्या महोत्सवाक सहभागी जावन? बरें दिसलें, उमेद दिसली, बरें दिसलें. फाल्यां आनी एक दीस येवपा मेळटालें, बरें दिसतालें. खंयच्या प्रकारची आनी कितली भाजी हाडली तूं? ताकळ्या भाजी हाडला आनी एक पानाची आनीक पाते भाजी, कुड्डुके भाजी, तेरो अशें करून एक 5 कडेन आसतले. 5 भाजी. 5 भाज्यो. आणि तुम्ही कशी ती पहिली रानातल्यान कशी हाडली? आतां रानां वचप ती मोडप बारीक तोडप. आतां येतगीर आमी वाटे थंय रावल्लीं वाटे आमी येतगीर 2 कडेन भाजी हाडला आतां आनी थंय आमकां मशरूम म्हणटा पळय रानाचे ते बीन मेळ्ळे आमकां इथं आसतगीर तेवूय बी करून दाखयता तुमकां. आतां ही कसली? ही कांद्या भाजी म्हणटा तेका आमी. कांद्या भाजी तेका मोट्ट कांदो जाता अशें रानांनी आनी तेका वाल अशी वयता अशी बेलत वयर रुखाचेर वाल अशी वयता आनी ते वाला सारकी गाठी गाठींनी पानां येता तेका. एक काढून सगळ्यांक दिता तुम्ही पास करा सगळी पळून. ना ना तो पावसाक ते कोम येता गिमाचो येना. परत पावसाक कोम येता तेका. ही आतां एक पाती भाजी म्हळ्यार ही खावपाक तुका आमी पाती बीन करता पळय हेची कांद्याची तशी लागता. ही आतां आमी मोडून घेवन येयला वाटेक साकून आमगे थंयच वाडल्या. सद्या पयस पडटा न्ही ते. ही पिवू भाजी. पिवू भाजी ही हांवें फर्स्ट फावटी आयकल्या. या सगळ्या भाज्यांचे वैशिष्ट्य कितें? या भाजीचे वैशिष्ट्य गुणधर्म म्हणल्यार कित्या खातीर खातात? म्हळ्यार सगळ्याक सगळी भाजी अशी कित्याक वायट अशी ना. सगळ्यो भाजी अशी हेल्थाक बऱ्यो अशी कित्याक डायबिटीक तशें करून चडान चड सगळ्यो भाज्यो अशी खंयच्योच भाजी ना बऱ्यो अशी ना अश्यो सगळ्यो हेल्थाक बऱ्यो आहा. ही पिवची भाजी. ही कशी खंय मेळटा? ती अशी बी मेळटा आसतली पूण आसा गा आमकां एक फावटी हांगाच आयली की लोक सांगतालो आसा म्हणून मागीर तुमी वळखोवपाक शकना. आपण नेहमी वापरतो तसंच हे याच्यात आंबटपणा असतो आणि सिमिलर आंबटपणा तसाच येतो. मशरूम आसा पयलीं लोक आळले आसता पळय सुरी बी लायन जाल्ले जाणटे लोक अशे पिसून खाल्ले. कशी करता घरा तशी ती करून दाखयतली आमकां. नांव वेगळे वेगळे आसता. आसड म्हूण आसतली तवशाळी अळमी वेगवेगळी. आतां आमकां मेळटा ती तवशाळी.
तिने तोडून आणली ती आणून आता येत असतात तोडून घालते आमची भाजी काडपाक गेली ही भाजी मेळटाली ही भाजी तोडटाले आमकां थंय कितें मेळ्ळी मग काडून हाडली आनी ती केन्ना अळमी आसा पळय उदक घालून धुवली न्ही ती कशेक लागता ती सोडून ती आमी कितें केला पुसून कपड्याक पुसला येत असताना जेन्ना कपड्याक धुवली न्ही ती उदक घालून ती पसत लागता आनी पुसप पयलींचे लोक आसा पळय पुसताले अशें करून निवळ करून पुसताले अशें करून आम्ही घरात तशीच करता पाण्यात धुता आणि पुसता पाणी घालूंक जायना ना म्हळ्यार ती चड चिखला चड आसता पळय लोक धुवता म्हळ्यार एक्चुली धुवली जाल्यार आनी मातशें ते टेस्ट वेगळो येता काडटा आसतकीर ती काडली की चड चिखला काडप ना ती मातशी वयर आसन तोडप ती ही झाडाक बिडाक तशी जाता काय सकयलूच ना जाता रोवली जाता ही बीन तशी जाता अरे ह्याच्यात काय काय घालणार तू तोरी घालता ती पहिली तिने शिजून आणली तोरी तोरी म्हळ्यार ह्यो आमची गांवां करता तोरी तोरी आतां तूर दाळ बी म्हणटा पळय तशी तोरी ही आमची गांवठी इंग्लिश
कांदो एक करून त्यातून घातली आणि मिरसांग घातल्या आणि मिरसांग घातल्या. काय नसता मी एका काड्याने बोलतो हो त्याक मोठी मुळं असतात इतले मोठे. चिरली त्याच्यावर सोय कांदा सगळं घालून आणलंय. आता आम्ही ही करूया एक पानाची भाजी. थोड्या यातून तोरी घालतात आणि थोड्या यातून असले चणे तिने पाणी हे करपाक दवरले. आता त्यातून तिने तुम्ही चणे तिथले खंयची कडधान्य घालतानी ते पहिले तुम्ही शिजून घेवपाक जाय आणि भिकणा आणि मागीर ही शिजलेली भाजी आसा ती. करवंद म्हणतात. करवंद म्हणतात आणि तब्येतीला हाडांना वगैरे उपयोगी पडतं. I'm Advocate Gautami Kamath. Today, this is organized by Gomantak in collaboration with Tanishka Vyaspeeth. So they had called a group of ladies from Kotigaon, and they came here with very variety of vegetables which they got from forest, and they showed us how to make it and in their traditional way, which has no usage of oil at all. And it was a fantastic experience. We got to meet these people, which is otherwise a very rare occasion. It is very difficult to go to the forest and get these, understand the variety of these vegetables which are not commonly available in cities. So it was a fantastic experience. माझे नाव कमल कामत. खूप सुंदर अशी गांवठी भाजी लोकांक वळखूंकूय येनात आतांच्या लोकांक आनी करपाकूय येनात. पूण हो उपक्रम म्हाका इतलो आवडलो. गोमंतकाचो उपक्रम खूब आवडलो. असोच उपक्रम चालू दवरपा जाय. एकान एक भाजी सामकी रुचीक आनी नवी रूच सामकी. ह्यो ज्यो आतां तांणी भाज्यो हाडिल्ल्यो तातल्यो सगळ्यो तुमी ह्या पयलीं तुमकां खबर आशिल्ल्यो काय आजूच तुमकां थोड्यो कळ्ळ्यात? थोडी खबर आशिल्ल्यो पूण चडश्यो भाजी आजूच कळ्ळ्यात. म्हजें नांव शुभ्रा काकुलो. हांव पणजेचेंच. आमी हांगाच रावता महालक्ष्मी देवळा कडेन. सो म्हाका हे थ्रू म्हजी जाव त्या ग्रुपान आसा. लास्ट टायम ते तांचे एक आनी एक कितें कॉम्पिटिशन हें आशिल्लें गो, असोच महोत्सव आशिल्लो हाजो मसाले ते लोणची बी. तेन्ना ते आयिल्ले. सो ताका रेजिस्टर जाल्लें न्ही. सो
ताणें म्हाका सांगलें हें आसा म्हणून महोत्सव आसा रानभाजीचो. सो म्हाका तें जाय आशिल्लें, कित्याक आमी मोस्टली आमच्यो सगळ्यो भाज्यो पणजेच्यो कश्यो आसता म्हणल्यार ह्यो कुड्डुकेच्यो भाजी, मस्काची भाजी, असल्यो आमकां त्यो पिवूची भाजी आनी एक पानाची भाजी बी आमी केन्नाच आयकूं नाशिल्लें. सो ही येवन आमकां आतां ही सगळ्यो नविदाद तांच्यो विथ चणे आनी विदावट ऑयल ती करता, कळ्ळें. विदावट ऑयल त्यो भाज्यो करप म्हणल्यार इट इज सो, आनी इतल्यो बऱ्यो आनी टेस्टी लागता त्यो भाज्यो की सादें विदावट एनी मसालो, जस्ट चिलीज, ग्रीन चिलीज, सोय, कांदो आनी भाजी घालता आनी ती करता. आनी सामकें, आनी विथ ऑल द पीपल हियर इट वॉज रियली अ फॅन्टॅस्टीक एक्सपिरियन्स. मी पल्लवी चिटणीस. मी पहिल्यांदाच रानभाजी महोत्सवला इथे आले आणि आता मी ह्या रानभाजी घेऊन जाते. खूप छान वाटलं, नवीन काहीतरी शिकायला भेटलं. आणि आता मी असं रानभाजी अशी करून पाहणार आहे. मला तिथे कोटीगावला जाऊन रानभाजी वेचायला आणि म्हणजे कसं ओळखायचं ते शिकायला खूप आवडेल. तर खूप खूप म्हणजे धन्यवाद तनिष्काला, आणि पुढील आणखीन अशी कार्यक्रम होत राहतील अशी इच्छा आहे. म्हजें नांव विणा सुभाष सुर्लकर. हांव वास्को साकून आयलां. म्हाका खूब आवडटा, कितेंय प्रोग्राम आसलो न्ही अमजरत येता हांगा. तर या रानभाजी महोत्सवाक तुम्ही पहिलेच फावट आयल्यात? हांव पयलेच खेपे आयल्या, आनी वेगळ्यो वेगळ्यो भाजयो हांवें केन्ना पळोवंकूच नाशिल्ल्यो. आतां थोड्यो थोड्यो हांव जाणा आशिल्लें, पूण तिणें त्यो बाकीच्यो दाखयल्यो न्ही त्यो केन्ना आयकूंक सुद्दां ना हांवें. आनी बरी खुशी जाली पळोवन, आनी म्हाका घराय वचून सांगूंक मेळटलें पळय हांवें आज इतले तरेच्यो भाजयो पळयल्यो अशें म्हणून. हांव शुभ्रा शंकवालकर, आनी हांव संगीताक कोणें पळय हें डेमॉन्स्ट्रेशन केलां तें हांव ताका 1 वर्स जालें वळखता. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड की तें हांगा आयलां म्हणून, आनी हांव ताच्या खातीर आयलें पळोवपाक की ताणें कितें नवें कितें हाडलां काय म्हणून. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट अमेझींग एक्सपिरियन्स. थोड्यो भाजयो हांवें पळोवं नाशिल्ल्यो बिकॉज आमच्या पणजेच्या मार्केटान येना. सो इट वॉज गूड टू हॅव कम हियर एन एक्सपिरियन्स वॉट एवर and she's from the Kunbi community, which is also one of the oldest community. So I was really excited to see what she has to teach us. सो ह्यो भाज्यो ज्यो आसा त्यो आमकां चडश्यो गांवगिऱ्या वाठारांतूच मेळटात पळय, आनी हांगा आमकां शारी वाठारांतू चड मेळनात, तेन्ना आमकां पणजे वचून मार्केटान वचून हाडच्यो पडटात. पण तुमकां जर एक संद दिली गांवगिऱ्या वाठारांत वचून ती काडून हाडपाची जाल्यार तुमकां आवडटली? डेफिनेटली आय वूड लव टू. म्हणजे म्हाका जाय ते एक्सपिरियन्स, आनी हांव संगीताक सदांच सांगता म्हाका शिकय, म्हणजे कशें काडपाचें, यू नो. बिकॉज आमी जर आतां शिकची ना जाल्यार हे गेले आमचे. हे पळय आमकां पळय आमच्या पुर्वजांनी पळय जें आमकां शिकयलां वर ती करताली तें आनी फुडें मागीर आमकां आनी मेळपाचें ना. तर म्हणून म्हाका तें जाय शिकपाक. फाटली सेगीत 3 वर्सां जाली गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ हो रानभाजी महोत्सव घडोवन हाडटा. अंदू लेगीत हो रानभाजी महोत्सव घडोवन हाडिल्लो आसा आनी लोकांचो उपाट प्रतिसादूय लाभिल्लो आसा. तर खुबश्यो असो रानभाजी आसात जे विशीं आमकां खबर नाशिल्लें, म्हाका लेगीत खबर नाशिल्लें, पूण आयज ह्या प्रशिक्षण जे क्लासीक येवन ह्या विशीं आमकां कळिल्लें आसा ती भाजी कशे तरेन तयार करप. खुबश्यो भाज्यो अश्यो आसात ज्यो गांवगिऱ्या वाठारांतूच जाता, आमकां हांगा शारांत त्यो मेळनात. तर ते विशीं आमकां खोतीगांवच्या कांय बायलांनी बेस बरें प्रशिक्षण दिल्लें आसा. आनी अशेंच तनिष्कान अशेंच तरेचे कार्यावळी घडोवन हाडच्यो, अशेंच तरेचे महोत्सव घडोवन हाडचे आनी लोकां मेरेन जागृताय करची अशी म्हूण तांणी इत्सा उक्तायल्ली आसा. देव बरें करूं.